गोवा फॉरवर्ड आणि आजी मागतात ते सोडून हेरकडेन जिल्हा पंचायत उमेदवार निश्चित जाल्ल्या उमेदवारांची वळेरी बेगीनूच करतले जाहीर, सांगता अमित पाटकार. गोवा फॉरवर्डाचो काँग्रेसी कडेन 30-10-10 फॉर्म्युला. जिल्हा पंचायत वेंचणुकेत गोवा फॉरवर्ड आणि आरजीपी वांगडा युती करपाक काँग्रेस तयार आसा. युतीविशीं स्थापन केल्ल्या समितीच्या वांगड्यांक युती मान्य आशिल्ल्यान बेगीनूच गोवा फॉरवर्डाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय आणि आरजीपीचो मुखेली मनोज परब हांचे कडेन चर्चा करून युती आणि जागो वांटपाच्या विशयाचेर शिक्कामोर्तब करतले, अशी माहिती काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या उच्चाधिकार समितीन टायगर रिझर्व अधिसूचित करपाची शिफारस केल्या. उच्चाधिकार समितीचे शिफारसीक विरोधकांनी येवकार दिलो. टायगर रिझर्व अधिसूचित करून म्हादय सारवार करूं येता असे विरोधक सांगतात. तसेच टायगर रिझर्वाची शिफारस म्हळ्यार सरकाराक व्हडलो धक्को आशिल्ल्याचे विरोधकांनी उलोवन दाखयला. चावडी काणकोणात चोरांनी प्रवीण वेर्णेकार यांचे भांगराचे दुकान फोडपाचो यत्न केलो. दुकान फोडपाचो आवाज दुकान धनियाक आयले उपरांत तांणी रोखडेच पुलिशेक कळीत केले. उपरांत पुलीस घडणूक थळार पावले, मात पुलिसांचेर फातर मारून त्या सगळ्या चोरांनी फुजो काडल्यो. या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. मडगांव ओल्ड स्टेशन रोडाचेर खुनाचो यत्न जाला अशें कळटा. ह्या वाठारांत जाल्ल्या हल्ल्यात एकलो जखमी जाला. ताका उपचारा खातीर जीएमसीत दाखल केला. मडगांव पुलीस घडणुकेचो फुडलो तपास करतात.
बेकायदेशीरपणा नुस्तेमारी करपी कर्नाटकाच्या मालपे वाठारांतलो ट्रॉलराक नुस्तेमारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी रंगे हात धरलो जाल्यार हेर 2 ट्रॉलरांनी पळ काडलो। गोंयच्या हद्दीत बेकायदेशीरपणान 3 ट्रॉलर नुस्तेमारी करतना नुस्तेमारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांच्या नदरेक आयले। ते उपरांत पाटलाव करून 1 ट्रॉलराक धरलो जाल्यार हेर 2 ट्रॉलर धन्यांनी पळ काडलो। सध्या नुस्तेमारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी तो ट्रॉलर आणि नुस्तें जप्त केला। ते नुस्तें पावणेक काडटले अशें नुस्तेमारी खात्याच्या अधिकाऱ्यान म्हायती दिली। केंद्र सरकारान हाडिल्ल्या नव्या कामगार कायद्याक गोंय सरकारान येवकार दिला। केंद्राच्या ह्या नव्या कामगार कायद्यांची गोंयांतूय अंमलबजावणी करून आमी कामगारांचे हित राखतले म्हूण मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले। केंद्रान लागू केल्ल्या कामगार कायद्यांच्या फाटभुंयेर मुख्यमंत्री उलयतालो। तुळेचे हॉस्पिटल सध्या धवळती जावन रावला। ह्या हॉस्पिटलाक अजून मेरेन म्हूर्त मेळनाशिल्ल्यान कितलीशीच आंदोलनाय जाली। फुडाऱ्यांनी लेगीत आश्वासनां दिली तरी अजून मेरेन परिस्थिती जैसे थे आशिल्ल्यान लोकांनी हुस्को उक्तायला। आता ह्या हॉस्पिटलाक समाजीक भलायकी केंद्र हाडपाची म्हायती हॉस्पिटलाच्या कृती समितीच्या वांगड्यांनी दीत आमकां फक्त हे 100 खाटींचे हॉस्पिटल जाय आनी हांगा कांयच नाका अशें म्हणत खर विरोध केला। बेतूल दर्यादेग वाठारांत सध्या वातावरण बरेच गरम जाला। बेतूल दर्यात येवपी जेटीक थळाव्यांनी खर विरोध केला। ही जेटी हांगा आयल्यार कोळशाची मोठ्या प्रमाणात येरादारी जातली, जाका लागून दर्यांतले नुस्तें आनी पर्यावरणाची नाशाडी जावपाचो भंय थळाव्यांनी उक्तायला। दिवचले एका सांचलेचे लैंगिक अत्याचार आणि मारहाण करून तिचो व्हिडिओ सोशल मीडियाचेर व्हायरल करपाचो प्रकार उक्ताडार आयला। या प्रकरणात दिवचल पुलिशेन एका 19 वर्सां पिरायेच्या दुबावित तरणाट्याक अटक केल्या। गौरेश गांवकर अशें ह्या दुबावित तरणाट्याचें नांव जावन आसा। तशेंच गुन्यांव करपाक वापरिल्ली वेस्पा स्कूटर लेगीत पुलिशेन जप्त केल्या।
सोमारा उसरा राती हैदराबादच्या शालिवांदा इलेक्ट्रॉनिक शोरूमात अचकीत उजो लागलो. उजो लागताच उजो पालपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार दाखल जाले आणि उजो पालोवपाचो यत्न केलो. या घडणुकेत एकल्याक मरण आयले जाल्यार 8 जाणांक दुखापत जाली. उजो नेमको कसो लागलो ते कळपाक मार्ग ना. मंगळारा नवी दिल्लीत ज्वालानगरात एक इमारत कोसळली. या घडणुकेत 4 जाणांक दुखापत जाली. ही घडणूक घडताच रोखडेच उजो पालपी दळाच्या जवानांक कैद केले. उपरांत तांणी घडणूक थळार दाखल जावन आडकून उरिल्ल्यांक सुखरूप भायर काडले. दुखापत जाल्ल्यांक सध्या हॉस्पिटलांत भरती केल्या. हैदराबाद पोलिसांनी घाल्ल्या धाडीत गुळेवखदा तस्करी प्रकरणात पोलिसांनी 7 जाणांक अटक केल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण तांचे कडल्यान MDMA आणि गांजा जप्त केला. हातूंत आस्पाव आशिल्लो 38 वर्साचो तरणाटो खंय ही गुळेवखदा विकतालो. फुडलो तपास सुरू आसा. दिल्लीत सध्या मलेरियाच्या दुयेंतींनी वाढ झाल्या. या महिन्यात दिल्लीत डेंग्यूचे 66 दुयेंती नोंद झाल्या. भलायकी खात्याच्या अहवालाप्रमाण फाटल्या 4 वर्सांत हो सगळ्यात चड आंकडो. सध्या जायते मलेरियाचे दुयेंती हॉस्पिटलांत उपचार घेतात. एडेस हे जळार चाबत जाल्यार मलेरिया जावपाक शकता. तेन्ना सरभोंवतणचो वाठार नितळ दवरचो आनी जिवाची जतनाय घेवची. मंगळारा दिल्लीच्या नारायणात एका गुदावाक अचकीत उजो लागलो. उजो लागताच उजो पालपी दळाचे जवान घडणूक थळार पावले आणि उजो पालोवपाचो यत्न केलो. उजो कसो लागलो ते कळपाक मार्ग ना, पूण सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी.
शहरात वाटत्या हवा आणि धुंद प्रदूषणाच्या फाडपुळेर सगळ्यात उदक शिंपडिल्ले दिसून येता. राम मंदिरात जावपी ध्वजारोहण सोहळ्याक लागून हे उदक शिंपडिल्ले दिसून येता. मजगती वाटत्या हवा प्रदूषणाक लागून वर्क फ्रॉम होम करचे म्हणून सुचोवणी केली. दिल्लीत वाटत्या हवा प्रदूषणाच्या फाडपुळेर राज्य सरकारान वर्क फ्रॉम होम जाहीर केला. हवा प्रदूषणाक लागून लोकांक कामाक येवच करपाक त्रास जाता. या हवा प्रदूषणाक लागून भलायकेचेर कसलोय परिणाम जावं येता देखून राज्य सरकारान हो निर्णय घेतिल्ल्याचे कळटा. तमिळनाडूत फाटले 3 दीस सेगीत पावस पडिल्ल्यान जनजीवन विस्कळीत जाला. डंगराच्या पावसाक लागून रस्त्याचेर उदक साचलां. हाका लागून वाहन चालकांक यो वच करपाक त्रास सोंसचो पडलो. तशेंच घरांनी लेगीत उदक घुसलां अशें कळटा. फुडले 5 दीस तमिळनाडूत उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. तमिळनाडूत उटंगराच्या पावसान खवदळ जाल्ल्यान 5 जाणांक दुर्दैवी मरण आयले. गेल्या म्हायती प्रमाण तिरुनेलवेली, थुथुकुडी आणि थेनी जिल्ह्यात ह्यो घडणुको घडल्यात. एका बायलेक जाल्यार विजेचो शॉक लागून मरण आयलां. मजगती फुडले कांय दीस उटंगराचो पावस पडटलो तेन्ना हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला. अयोध्येतल्या श्रीराम जन्मभूमी देवळाच्या शिखराचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भगवो ध्वज फडकायलो. रामलल्लाच्या प्राणप्रतिष्ठे उपरांत 673 दिसांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि संघाचे मुखेली मोहन भागवत हांणी मंगळारा सकाळी अभिजीत मुहूर्ताच्या वेळार 161 फूट उंचायेच्या शिखराचेर 2 किलो भगवो ध्वज फडकायलो. देखून श्रीरामाच्या देवळाचे काम पुराय जाल्ल्याचे कळटा.
श्री गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठाच्या 550व्या वर्धापन दीस सुवाळ्याची तयारी पुराय जावपाच्या वाटेर आसा। 10 दीस जावपी या वर्धापन सुवाळ्याक लाखांनी भाविक उपस्थित रावतले। तशेंच श्रीरामाची भव्य मूर्ती उबारपाचे काम चडशे पुराय जाल्ले आसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी येवपाचे आशिल्ल्यान 3 हेलिपॅडां तयार केल्यात। आंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सवात दर दिसा वेगवेगळ्या राज्यातले सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर करतात। वेगवेगळ्या राज्यातले लोकनाच पळोवपाक मेळटा। तिच्या माचयेर लोकनाच सादर करपाक तशेंच लोकांमेरेन हो लोकनाच पावोवपाक संद दिल्ल्यान ह्या कलाकारांनी इफ्फीचे आभार मानल्यात। आसाम, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा तशेंच तामिळनाडू तशेंच हेर राज्यातले लोकनाच कलाकारांनी सादर केले। दिवसाच्या शांतादुर्गा उच्च माध्यमिक विद्यालयान घडोवन हाडिल्ल्या कला आणि विज्ञान प्रदर्शनाक उपाट प्रतिसाद मेळ्ळो। ऑपरेशन सिंदूर प्रदर्शनाचे खास आकर्षण थारिले। नव्या सोमारा निमतान आयोजित केल्ल्या ह्या प्रदर्शनात गोंयची संस्कृती आणि दायज दाखोवपाक कलाकृती पळोवपाक मेळ्ळी। पाकिस्ताना आड भारतान ऑपरेशन सिंदूर मोहीम कशी यशस्वी केली ताचेर लेगीत उजवाड घाल्लो। श्री केदारनाथ देवळा सयत शांतादुर्गा देवीची प्रतिकृती लेगीत प्रदर्शनात मांडिल्ली। या प्रदर्शनाची दर एकल्यान तोखणाय केली। भारतात काळजाच्या दुयेंसान मरण येवपाच्यो घडणुकांनी वाड जायत आसा। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण कोविड महामारीच्या काळ उपरांतूच ह्या घडणुकांनी वाड जाल्या अशें दोतोर सांगतात। आजकाल तरणाट्या भुरग्यांक आनी 40 वर्सां पिराये सकयल्या तरणाट्यांक काळजाचें दुयेंस जाता। हाका लागून दिसपट्टे भलायकेचो चेकअप करप गरजेचो। तरणाटी भुरगीं घरचें पौश्टीक जेवण सोडून भायलें खाण खावपाक पसंती दितात, पूण हें खाण खंयच्या वातावरणात तयार करतात तें मात आमकां खबर नासता। हालीसराक लंग कॅन्सराचें प्रमाण वाडपाक लागल्यात, पूण म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार हे दुयेंस चड करून 40 वर्सां वा ताचे सकयल्या पिरायेचेर जाल्ले दिसून येता। सोरो न पिवपी तशेंच सिगार न ओडपी लोकांमदीं लेगीत हे दुयेंस सांपडटा। एका 31 वर्सां पिरायेचे बायलेक हे दुयेंसान हालींच मरण आयिल्ल्याचें आयकुपाक येता। तिका कसलेंच व्यसन नासतना हे दुयेंस निर्माण जालें।